2022ची जी निवडणूक आसा तिची पूर्व तयारी म्हणून विर्नोड्या गांवांत प्रमुख देवतेचो आशीर्वाद घेऊन आयज आमी खऱ्या अर्थान प्रचाराक सुरवात करता आणि ह्या प्रचाराच्या शुभारंभाक ह्या विर्नोड्या गांवांत मांद्रे मतदारसंघाचे लाडके आणि लोकप्रिय असे आमदार आणि 2022चे उमेदवार दयानंद भाई सोपटे तसेच ह्या गावची सरपंचा सौभाग्यवती अपर्णा परब, पंच सदस्य शैलेंद्र परब, मंगलदास किंदळेकर, प्रमुख कार्यकर्ते सुनील परब आसतलो, आमचो प्रदीप परब आसतलो, सगळ्यांचीच नांवां घेना पण सगळे भारतीय जनता पक्षाचे प्रमुख कार्यकर्ते असतात, या बुथावयले अध्यक्ष असतात, सगळ्या मोर्चाचे समितीचे पदाधिकारी असतले, तसेच भारतीय जनता पक्षाचे प्रेमी आणि भाईचे हितचिंतक या शुभारंभाच्या प्रसंगी हांव तुमचे सगळ्यांचे मंडळाच्या वतीन स्वागत करता आणि सातेरी देवस्थान यांचा नमस्कार करून आज आमचे विर्नोडा गांवांत आमचे आमदार दयानंदभाई सोपटे आज हांगा जे घरोघरी प्रचार करच्यासाठी येयलेले आहात आणि आमचे ग्रामस्थ सगळे गावचे लोक आणि सगळे कार्यकर्ते सगळे हांगा जमलेले आहात त्यांचे हांव हांगा स्वागत करता आणि प्रचाराक फुडें चालू करून ते 2022 भरघोस मतांनी निवडून येवचे अशें त्यांनी मागता देवा कडेन। आज 2022चे इलेक्शन फुडें आसा तेन्ना आमच्या मदीं आमचे लाडके आमदार दयानंदभाई सोपटे हांगा विर्नोड्या गांवांत प्रचाराक सुरवात करता तेन्ना आमी तेंचे आमचे गांवा वतीन सगळ्या कार्यकर्ते नागरिकांच्या वतीन हांव तेंचे पयले स्वागत करता। फाटलीं 2 इलेक्शनां आमी तांकां भरघोस मतान निवडून हाडलेले, तशें आमी ह्याच्या फुडें सुद्दां 2022च्या इलेक्शनाक दयाबाई सोपटे BJPच्या तिकेटीचेर आमी तांकां भरघोस मतान परत एकदा असेंब्लीन हाडटले, भरघोस मतान निवडून हाडटले हेची हांव पूर्ण आमच्या मतदारसंघांतसून विर्नोड्या गांवांतसून हांव तेंची एक फुडें चालणूक दवरता आणि म्हाजी 2 उतरां काबार करता। संख्येन वाढ जाल्ली आसा। नक्कीच वक्त्यांनी जे आपले विचार मांडले म्हाका खात्री जातले, नक्कीच जातले, कारण संबंध मतदारसंघात फिरता फिरता हांव काल 2-3 दीस केरी आसलो, गांवांत बऱ्यापैकी प्रतिसाद घराघरांनी बरे प्रतिसाद, गांवांतले 100-150 1.5-3 दीस आसताले, आजय हांगा विर्नोड्या गांवांत तशेंच आसा, दाखोवन दितात, खात्री आसा की परत एकदा 2022 भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार जो दयानंद सोपटे आसतलो ताका भरपूर मतांनी निवडून हाडून आमदारय करतले। एकच खंत आहा, डेव्हलपमेंट बाबतीत सगळे उलयले, म्हाकाय खबर आहा डेव्हलपमेंट म्हणटा ते कांय धरूना 100% म्हणूना, पण 25% आहा ती जातली। एक उपकार मागता म्हज्या भाव भयणां कडेन एका खातीर उपकार मागता, ते म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंट। खुबशे चेहरे आहात जे तळमळटात, नोकरी खातीर तळमळटात। तुमकां याद जाता फुडले येणारे 2022 याद करून दिता, प्रत्येकाक खबर आहा की येणारो 2022 ह्या गोंयांत जो सरकार येतलो हो भारतीय जनता पक्षाचो आसतलो, कारण आज आमी पळयतात प्रमुख पक्ष आसलो काँग्रेस त्याची आज कितें वातावरण जाल्ली आहा, खंय तरी तृणमूल काँग्रेस इल्ले आहा, आप इल्ले आहात, प्रचार व्हडले करतात, तेच्या बरोबर खंय तरी MGचे प्रचार करतात, पण तुमकां नक्कीच सांगता गांवांनी फिरता आसतना प्रमुख कार्यकर्ते फिरता आसतना आढावो घेता आसतना इतलेच दाखोवन दितात की भारतीय जनता पक्षाचो सरकार येतलो, त्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान मांद्रे मतदारसंघाचो आमदार आसतलो।